Psalm chapter 116 verse 5. सरस्पोर दयाळ आणि नीतिवंत आमचो देव काकुळदार. Psalm chapter 115 verse 13. सरस्परा भिवून चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो, ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 115 verse 15. सर्ग आणि संसार रचलेलो सरस्पोर तुमचेर आशीर्वाद घालू. Psalm chapter 112 verse 4. प्रामाणिक मनशा काळोखांत उजवाड कसो तो परसळटा, कित्याक तो उदार, दयाळ आणि प्रामाणिक. Psalm chapter 32 verse 7. तूं म्हजो आसरो, आकांताच्या वेळा म्हाका राखताय, सोडवणेच्या उल्हास बरी गितांनी म्हाका वेडो घालताय. Psalm chapter 29 verse 11. सरस्पर आपल्या परजेक सकत दितलो, सरस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 115 verse 11. सरस्परा भिवून चलतल्यानो सरस्पराचेर विश्वास दवरा, तो तांचो आधार आणि तांची ढाल. Psalm chapter 51 verse 10. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दी देवा, एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. John chapter 4 verse 42. तवळ ते स्त्रियेक ते म्हणाले, तू सांगताय देखून आम्ही आता सतमंताव नाही. ताणे उलयले आम्हीच आमच्या कानांनी आयकले देखून संसाराचो सोडवणदार तूंच म्हूण आमकां स्पश्ट जाले. First Peter chapter 1 verse 6 to 7. हाचे खातीर तुमी संतोष पावा. आता थोड्या काळाक तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यारय कितें जालें? John chapter 16 verse 33. मुझे तई तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजारय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांव संवसाराचेर जैत व्हेलां. Deuteronomy chapter 28 verse 8. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर सरस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सरस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. Romans chapter 8 verse 15. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरे जिवनाक तुमकां व्होन पावयना. पगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणचे बापा म्हणून आनी उलो मारशें करता. Romans chapter 8 verse 14. जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. Psalm chapter 31 verse 14. पूण हांव सरस्परा तुजेर पातयेता, हांव म्हणटा तुंच म्हजो देव. तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत, म्हज्या पाटीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका सदांच निवार. Romans chapter 8 verse 29. जांकां विसरून काडचे आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाव भावंड्यांक घरांत आपल्या पुतान मालगडपूत जायचे म्हूण ताणें येवजिलें. Ephesians chapter 5 verse 18. सोरो पिवन बेबदे जावचे सोडून सोडा, नाजाल्यार तुमचे सगळे जिवानस पिड्ड्यार जायत. ताचे बदलाक पवित्र आत्म्यान भरा. Joshua chapter 1 verse 3. हांवें मैसेक फर्मायिल्ल्या प्रमाणे तुमी पांय दवरतात ती हरी एक सुवात हांव तुमकां दितलो. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. ताणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर बावर दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय आनी तुजें घराणेय बचाव जातलें.
Corinthians chapter 15 verse 33. पटवून पडा नाकात, वाईट सांगता वरवीं बरी साल पाड जाता. Ephesians chapter 4 verse 29. पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. उपकाराक पडटा ते आनी सार्थक जाता ते उलोवणे मात्र उलया. अशें आयकल्ल्यांक ते बऱ्याक पडटले. Wisdom chapter 16 verse 12. कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सोकोंक ना. बगार सगळे बरें करता त्या तुज्या शब्दान सरस्परा तांकां बरी केली. Psalm chapter 41 verse 3. तो पिडेन पडून हांतुरणार आसतना सरस्पोर ताका आदार दिता. ताच्या पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय. James chapter 5 verse 16. देखून तुमची पातकां एकामेकाक उसान सांगा आनी एकामेका पासोत मागा, तवळ तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनशान केल्ले मागणे भोव चड शक्तिवंत आनी फळादीक.